संबंध गोंयभर गेले 8 दीस स्वामी विवेकानंदांची जयंती 12 जानेवारी जाली आणि साधारण 14 तारीख पासून असे वेगवेगळे म्युनिसिपालिटी रिजर्व अशा तरेचे युवा संमेलन आमच्या गोंय राज्याचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष स्वामी मांद्रेकर आणि ताची टीम हांच्यांनी गोंयभर करप अशें ठरयलें. गोंयभर ज्या तरेन प्रतिसाद मेळटा हो सगळो जर पळयलो आसत जाल्यार हांव आमचे संघटन मंत्रीक उलयतलो आनी आतां मुख्यमंत्र्याकूय सांगतलो. बरेचसे यूथ जे आसात जे यूथ ह्या संमेलनात पार्टिसिपेट जावंक शकनात, जे युट्यूबार किंवा टीव्हीर पळयतात ते भुरगे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात मेंबरशीप करपाक लागून येवपाक लागले. ही सगळ्यात पॉझिटिव्ह बाब गोंयभरले बऱ्याचशा भुरग्यांक खबर आसना की बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी वचप काय कितें, आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणात ते बऱ्याच जाणांक ते येवून ताका दिसता चुकलो ह्या भशेन दिसपाक लागता. आमकां वेगवेगळ्या विशयाचेर हांवें मार्गदर्शन केलें. तर आमी पळयतात आमकां खबर आसा की देश भारत देश हो सगळ्यांत श्रीमंत देश आमी म्हणटात. कारण कितें आमचे कडेन युवा हे मोठ्या संख्येन आसा आनी स्वामी विवेकानंदांचे ज्या जिवनाचेर जयंत जाधव हे उलयले ते 39 वर्सां जगले, पण तेंच्यांनी जिवनाचे तेंचे प्रसंग आयले वेगवेगळे ते आमी युवा भुरगे जे आसात किंवा युवती जे आसात तेंच्यांनी आपल्या जिवनात आचरण करपाचें गरज आसा. तर आमकां खबर आसा की आमी एखादी गोष्ट कारण एखादे जर पॉसिबल इम्पॉसिबल एखादी गोष्ट आसत जाल्यार ती पॉसिबल करपाचें काम हे केवळ युवा करपाक शकता. ताका लागून तुमची ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा. तुमकां वेगवेगळ्या विशयाचेर मार्गदर्शन दिलें. आपल्या भाशणांत मुख्यमंत्री उलयतले युवाक लागून येणाऱ्या दिसांनी जी युवा पॉलिसी करपाची आसा त्या संदर्भात ते उलयतले. पण तुमकां जी माहिती हांगा दिली गेली स्वताच्या पांयाचेर स्वावलंबी कशें रावपाक जाय, केवळ सरकारीच नोकरी मेळटली आनी मागीरूच हांव सगळें करतलो अशें न म्हणटा एखाद्यान जर ठरयलें आसत की आपण सरकाराची स्कीम येवजण घेवन स्वताचो व्यवसाय करप, पण तो व्यवसाय करता आसतना आपल्या बरोबर आनी कांय भुरग्यांक नोकरेक आपल्या बरोबर घेवप अशा तरेची येवजणेची कशा तरेन घेवपाक शकता ही माहिती तुमकां दिली गेली. कारण तुमी सगळे राजकीय क्षेत्रांतले कार्यकर्ते आसात, तुमी भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आसात. आनी ताका लागून तुमकां जर एखादें परफेक्टली जर खबर आसलें जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक तें सांगपाक शकतात, दुसऱ्यांक ती येवजण घेवपाक लागून सांगपाक शकतात. आनी ताका लागून तुमकां नॉलेज आसा ही अत्यंत गरजेची आसा. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संदर्भात सिद्धार्थ कुंकळकर हांणी सांगलें की आमच्या मुख्यमंत्र्याचें तें स्वप्न आसा. कारण ज्या तरेन ह्या गोंयाक संबंद जगभर लॉकडावन जालें 22 मार्च 2020 ह्या दिसा जनता कर्फ्यू लागलो आनी 25 मार्च ते 31 मे ह्या 68 दीस सबंद देशभर लॉकडावन जालें. गोंया भितर सुरवातीक आमी ठरयलें, मुख्यमंत्री म्हणपाक की आमी लोकांक भायर सरपाक दिवप ना, आमी लोकांच्या घरापर्यंत सामान पावोवपाक जाय. हे ज्या वेळार तेंच्यांनी सांगलें सबंद गोंय भरले कार्यकर्ते बाबून आपल्या भाशणांत बऱ्या तरेन सांगलें की केवळ भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते लोकांमध्ये आसतले, आमचे आमदार लोकांमध्ये आसतले. आनी ताका लागून बरेचशे आमदार हे पॉझिटिव्ह जाले, कोविड पॉझिटिव्ह, मुख्यमंत्री कोविड पॉझिटिव्ह, बाबाशिव कोविड पॉझिटिव्ह. हे सगळेच जण बरेचशे कारण सगळे जण लोकांमध्ये आसतले, तुमी सगळे लोकांमध्ये काम करताले. आनी हे सगळे जे वेळार पळयलें की 2-3 दिसा नंतर जेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आयलें की आमकां भाजी सुद्दां येवपाक जेवण कठीण जाता, तेन्ना ती सुद्दां शॉर्टेज जावपाक लागिल्ली आसा. आनी त्या वेळार तेंचे तकलेन एक आयडिया आयली की गोंय हे एक तरी विशयाचेर ते स्वावलंबी आसपाक जाय. आनी म्हणून तेंच्यांनी जी संकल्पना दिली जी नरेंद्र मोदीजीन सांगलें की आत्मनिर्भर भारत. आनी ताका लागून ती आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे कशा पद्दतीन आमी करपाक शकता हे तरेन व्यवस्थीतपणे सिद्धार्थ कुंकळकर हांच्यांनी तुमचे समोर मांडिल्लें आसा. ही सगळी नॉलेज तुमकां कित्याक आसूं जाय, कारण तुमी ज्या राजकीय पार्टीचें काम करतात त्या पार्टीच्या संदर्भातली सगळे गोष्टी हे तुमकां जर खबर आसले आसत जाल्यारच तुमी ते बाकीच्या लोकांक सांगपाक शकतात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बहुतेक युवक जे आसात ह्या युवकांचो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आसता तो नोकरीचो. आनी ताका लागून त्या नोकरीच्या संदर्भातले येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे विशय जे आसात ते सगळे मार्गाक लागतले. आनी हे सगळे करता आसतना 100% सगळ्याच भुरग्यांक सरकारी नोकरी मेळटली अशी ना. पण मुख्यमंत्र्याचो जो प्रयत्न आसा हांगा कांय कंपनी हाडप, हांगा कांय ज्यो कंपनी आसा त्या कंपनी भितर नोकरी दिवप आसत, स्वताच्या स्वावलंबी सरकाराच्यो एखाद्यो स्कीम घेवन एखाद्या भुरग्याक स्वताचो व्यवसाय सुरू करप आसत, हे सगळे गोष्टी जे आसात हे तुमी करपाची गरज आसा. आनी ताका लागून हे जर तुमी इनिशिएटीव जर घेतलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे जे विशय आसात हे सगळे विशय हे आपल्याक सॉल्व जावपाक शकतले. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे गोंया भितर
विकासाची कामां आसत बाकीचे सगळे गोष्टी करपाक लागून कार्यरत आसा. ज्या तरेन कोविड-19 सारखी महामारी ह्या देशा भितर आयली, ह्या जगात आयली, ह्या गोंयांत आयली, पण ती योग्य पद्दतीन हाताळपाचें काम सुद्धा ह्याच सरकारान केलें. डॉक्टर प्रमोद सावंत ते मुख्यमंत्री आणि त्यांचे पूर्ण मंत्रिमंडळ हांच्यांनी बऱ्या तरेन तो विशय हाताळपाचें काम सुद्धा गोंया भितर त्यांच्यानीच केल्लें आसा. ज्या गोंयाभर आमकां खबर आसा कारण कोविड-19 आयल्यामुळे आमचो विकासाक लागून थोडोसो डिले जालो, पण येणाऱ्या दिसांनी त्या विकासाच्या संदर्भात पूर्णपणे गोंय सरकार हे पूर्णपणे कार्यरत आसा. येणाऱ्या दिसांनी ते वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसात ते सगळे पूर्ण करतले. पण भावानो तुम्ही सगळे युथ आसात, तुम्ही सगळ्यांनी एक महत्वाची भूमिका करपाक जाय. ज्या तरेन बाबूनी कन्सर्न केलें की आमकां खबर आसा की जिल्हा पंचायतीची निवडणूक जेव्हा लागीं आयली अशा वेळाचेर वेगवेगळे राजकीय पार्टी वेगवेगळे एनजीओ हांच्यांनी कितें काम केलें तर हे सरकार कशें बरें न्ही अशा तरेचो क्रिटिसिजम करपाचें काम संबंद गोंयभर ह्या लोकांनी केलें. पण आमकां सगळ्यांक पूर्ण विश्वास आसलो की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसत, वेलविशर आसत, ह्या गोंयचे मतदार आसत, यांच्या आशीर्वादान भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही जिल्ह्या भितर भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येतली ही आमकां पूर्णपणे खात्री आसली. पण वेगवेगळ्या पद्धतीन सरकारा संदर्भात वेगळी प्रतिक्रिया करपाचें, वेगळी वाईट प्रतिक्रिया करपाचें काम हे लोक करताले. पण ह्या लोकांक बऱ्याच जाणांक आमकां खबर आसा आज बरेचशे जाण सोशल मिडियाचेर एक्टिव्ह आसात आणि हे सगळे गोष्टी जे आसात हे सोशल मिडियाचेर येतात आणि तुम्ही सगळे भुरगे हे तुमकां सगळ्यांक सोशल मिडियाचेर सारखे परिचित आसात, बरेच तुम्ही तातूंत हे काम करपाक शकतात. आणि म्हणून असे नेगेटिव्ह पॉइंट जे आसात या नेगेटिव्ह पॉइंटाक पॉझिटिव्ह पद्धतीन उत्तर दिवपाचें काम सोशल मिडियाच्या मार्फत तुम्ही करचें पडटलें. आणि ताका लागून हे तुम्ही करपाक जाय. हे केन्ना करतले तर तुमकां कॉन्फिडन्स येवंक जाय आपल्या त्या पार्टीचें आपण काम करता. आणि ताका लागून हे जर तुम्ही केलें आसत जाल्यार येणारे वेगवेगळे निवडणुका आसतले कारण भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक निवडणूक जी आसा ही जिखपाक जाय म्हणून लढयता. आमी जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणूक त्याच नेटान लढयतात, ग्रामपंचायतीच्यो निवडणुको त्याच नेटान लढयतात आणि येणारी म्युन्सिपालिटीची जी निवडणूक आसा या म्युन्सिपालिटीच्या निवडणुकीक सुद्धा या केपें म्युन्सिपालिटी भितर जितले उमेदवार म्हणून आमच्या पार्टीक सपोर्टिव्ह आसतले या सगळ्या जाणांक निवडून हाडपाची जबाबदारी तुमकां घेवची पडटली. तुम्ही सगळ्यांनी काम करचें पडटलें. हे जर काम केलें आसत जाल्यार हांगलो विकास आसत आनी वेगवेगळी कामां जी आसा ती करपाक बरें पडटलें. कारण त्या वेळाचेर केंद्रांत सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा, या गोंया भितर सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा. हे आसत ती लोकल बॉडी जी आसा हांगा ती ग्रामपंचायत आसत, हांगा ती म्युन्सिपालिटी आसत, हे सगळे जे लोकल बॉडी निवडणुका आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जर निवडून आयले आसत जाल्यार हांगलो विकास करपाक एक बऱ्या पद्धतीचेर एक मार्ग मोकळो जातलो. आनी ताका लागून ही तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, नरेंद्रजी मोदी हे ह्या देशाचे पंतप्रधान आसात आणि ते ज्या तरेन युवकांक लागून वेगवेगळ्या मार्गा भितर युवकांक एक सेटल करप, युवकांचे फुडार पळोवप आणि ताका लागून त्या दृश्टीन काम करप हे तांच्यांनी चलयल्लें आसा. गोंया भितर सुद्धा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे युवा आसात आनी तांकां दिसता की गोंयच्या युवकांचे प्रश्न हे सोडोवपाक जाय, गोंयच्या युवकांचे विशय हे फुडें घेवन वचपाक जाय, गोंयच्या युवकांचे हे जे रोजगाराचो विशय आसा हो सॉल्व करपाक जाय, गोंयच्या युवकांचो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर काम करता आसत जाल्यार ताका ती मदत करपाक जाय. तो तेंचो जो प्रामाणीक हेतू आसा हो हेतू तेंच्या उलोवणेचेर तुमच्या लक्षांत येतलो. आनी ताका लागून आमची तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. कारण हांवें पळयलें बाबूक सुरवातीकूच सांगलें हांवें की आमी तुमकां हो वावर खूब धाकटो पडटलो. बरेचशे युवक हे भायर आसात तांकां भितर बसपाक मेळना. अशे मोठ्या प्रमाणात युवक आसात आणि हे युवक ही खरी आपली शक्ती आसा. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीचे तुम्ही सगळे कार्यकर्ते आसा आणि ताका लागून तुम्ही सगळ्यांनी हे काम करपाचें अशें तुमचे कडेन मागणी करता आनी म्हजी उतरां हांगाच सबयतात. देव बरें करूं. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री बाबा मुख्यमंत्री आपले उलोवप करतले ताचे पयलीं आमी दोगांय भोवमान फेलिसिटेशन शॉर्ट फेलिसिटेशन ताचे मुख्यमंत्री उलयतले. सगळ्यां पयलीं जबर मुल्ला हो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी ताची चली जस्ट 20 years old आसा ती आमचे मदीं उपस्थित आसा. इंशा मुल्ला म्हाका मातशें मुखार घेवचें. आमी आज फेलिसिटेशन करपाचें कारण म्हणल्यार आउटस्टँडींग कॉन्ट्रिब्युशन इन लिटरेचर. शी इज अ वर्ल्ड लिटरसी एम्बेसिडर
and only Indian representing India for literature in Colombia. She is the author of book Black Moon. ह्या चलयेन 20 कविता बरयल्यात आणि पोएट्री लॉन्च इन इंडिया फर्स्ट लायफस्टायल अँड लिटरेचर इन मॅगझीन इतले ह्या चलयेचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा त्या सगळ्या मानिस्तां कडेन मागता आनी सगळ्यांनी लेटर ताळी मारच्यो आनी सगळ्यांनी भोवमान करचो. दुसरे आमचे स्वामी भोवमान करताले आता दुसरं भोवमान करताले ते आता आमचे युथ प्रेसिडेंट विराज देसाई हाचे कडेन वागता नवनिर्वाचित विराज देसाई महिला सगळ्यांक वागता नेटान काय मानतात भारतीय जनता पार्टीला आणि आमचे गोयचे मराठी मुख्यमंत्री प्रोफेसर श्रीवास्तव ठीक आहे आपल्या बरोबर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आयोजित केलेल्या स्वामी विवेकानंद युवा संमेलनात व्यासपीठावर आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद कानोडे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवडेकर, पार्टीचे संघटन मंत्री श्री सतीश जोन ज्यांच्यानी स्वामी विवेकानंदांच्या जीवन चरित्राचे विषय मांडलं, मित्र बाब जयंत जाधव, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशा पद्धतीत तुम्ही करू शकता विविध स्किमी म्हणजे त्यांच्या झलक दिल्या तुमका जर डिटेलान वयतले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या कमीत कमी आदेश भर लागतलो सगळें एक्सप्लेन करपाक. पण तरी सुद्दां ईडीसी म्हणल्यार कितें आनी ईडीसीच्यो येवजण्यो कितें आनी थोडीशी सुरवात तुमकां करून दिल्या आनी तितून बाब आगोस्तीन हांव बरेचशे फावटी याद काडटात तो केप्या मतदारसंघांतलो खरोखरूच एप्रिशिएट करपाक जाय. तिणें आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशा पद्धतीन सुरू केलो सगळी म्हायती दिवपी बाब संजय सातर्डेकर, आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना तुमच्या समोर मांडली म्हजे मित्र बाब सिद्धार्थ कुंकळकर, या मंडळाचे अध्यक्ष बाब संजय वेद आणि त्याचबरोबर नवनिर्वाचित चारवी झेडपी व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी सगळे मानेस म्हज्या समोर आशिल्ले पंच सरपंच माजी काउन्सिलर आणि भावी काउन्सिलर्स, युवा मित्र आणि मैत्रिणींनो, माझे पत्रकार मित्रांनो, स्वामी विवेकानंद गोंयांत येऊन गेले आणि चक्क गोंयांत 8 दीस स्वामी विवेकानंद रावून गेले. 1892 स्वामी विवेकानंद आम्ही आमचे आदर्श मानता. कितल्या जाणांक खबर आहा स्वामी विवेकानंद गोंयांत येऊन गेले ते? हात वयर करतो. पाल वयर कळ्ळें? वेरी खबर, वेरी गुड. हांवें कित्याक सांगता जाल्यार म्हणजे आमी भाग्यवान आसा. स्वामीजीच्या 39 वर्साच्या प्रवासात तांच्यांनी भारत दर्शन घेवपाचें ठरयलें आनी त्या भारत दर्शनात तांच्यांनी गोवा हो एक केंद्रबिंदू आशिल्लें. बेळगांवांतल्यान ते गोंयांत आयले 1892 आनी मडगांवांतल्या तेन्नाचे सांस्कृतीक प्रेमी धर्मरक्षक बाब सुब्राय नायक हांच्या घरांत ते 8 दीस रावले. ते जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना गोंयांत 2 कारणां खातीर आयले. ह्या पोर्तुगीजाच्या राजवटीत सुद्धा गोंयांतले हिंदू लोक
आपली हिंदू संस्कृती कशा पद्धतीने जतन करून दवरता आणि त्याच्याने गोंयांतले मंगेशी असताले माडोळ असताले त्या परिसरातली सगळी देवळां ते भोवले तेंच्यांनी पळयले आनी कशा पद्धतीन आज हिंदू धर्माचें जतन जाता हेंय तेंच्यांनी पळयलें. दुसरी गजाल क्रिश्चनिटीचो धर्म जो गोंयांत आसा त्या राशोलच्या सेमिनारींत तेणी क्रिश्चनिटीचो धर्म समजपा पयलीं तांच्यांनी आपले 3 दीस घालयले. स्वता सेमिनारींत वचून क्रिश्चनिटी समजून घेवपाचें काम तांच्यांनी केलें. तांच्यांनी केन्नाच असले जाती भेद करूं ना आनी ताज्या उपरांतूच ते शिकागो गेले आनी ते शिकागोंतले तेचे जगप्रसिद्ध भाशण आयजूय बी लोक याद करता. तांच्यांनी तेन्ना दाखोवन दिलें की हो भारत देश महासत्ता जावपाक शकता, हो भारत देश विश्वगुरू जावपाक शकता. आनी तेन्नाच्या नरेंद्रनाथान सांगलेली गजाल आयच्या नरेंद्र मोदी माननीय पंतप्रधानान सिद्ध करून दाखयल्या हें तितकेंच खरें आसा. हांव कित्याक सांगता, हय आज जेन्ना कोविडांतल्या महामारीन वयता आसतना जगावयले कितलेशे देश लॉकडावन हें सोल्युशन म्हणटात. आयजूय बी जगाचे बाकीच्या देशांनी लॉकडावन जाताना आमी पळयता. पण भारत देश वॅक्सिनेशन कॅम्प घडोवन हाडटा. पयली फेज जाली, दुसरी फेज जावपाची आसा आनी पुराय कितलेशे देश ह्या भारत देशा कडल्यान आमकां केन्ना वॅक्सिनेशन मेळटलें हेची वाट पळयता. आनी निश्चितच तेकाच लागून म्हणटा हांवें आमचो भारत देश हो महासत्ता जावपाच्या दृश्टीन वाटचाल करीत आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या पावलांत फुडें वयता आसतना स्वामी विवेकानंदांचे विचार बाब जयंतान तुमकां सांगले, पण तरी सुद्धा आयच्या तरणाट्याकडे स्वामीजी कितें अपेक्षीत आसलो, तेन्नाचो तरणाटो आतांचो तरणाटो कसो आसचो हें स्वामीजी आपल्या सातत्यान कंटिन्युअसली सांगताले. हे फक्त हांव तुमकां 5 उतरांनी सांगता. स्वामीजी तरणाट्याक सांगलें, कितें सांगलें? शारिरीक सेवा, बौद्धीक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, सामाजिक सेवा आणि राष्ट्रीय सेवा. स्वामीजी सांगलेली शारीरिक सेवा माननीय पंतप्रधान मोदीजी आतांय सांगता फिट इंडिया मुवमेंट. आमची फिजिकल फिटनेस आमच्या खातीर म्हत्वाची आसा. तूं फिजिकल फिट आसलो जाल्यारूच तूं ह्या जगात जायत्यो गजाली करपाक शकतलो. जर तूं फिजिकल फिटूच ना जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. आनी म्हणून तर हांवें आनी सांगलेले सूर्य नमस्कार आसतले, प्राणायाम आसतलो, एक्सरसाइज आसतलो, ज्यो ज्यो एक्टिविटी आपल्या फिजिकल डायट आणि एक्सरसाइज ह्यो स्वताच्या फिजिकल फिटनेसा खातीर करात आनी तेच फिट इंडिया मुवमेंटच्या अंतर्गत आतांय सांगलें वता. दुसरें तेंच्यांनी म्हटलें की बौद्धीक सेवा. आपली बौद्धीक क्षमता वाडयात. पण आमी कितें करता? आमी शिकता. कितें शिकता? फक्त पास जाण्याखातीर. परीक्षेक जाय म्हणूनच शिकता. ताज्या भायर शिकता काय कितें? आमच्या बौद्धीक क्षमतेन आमी थोडोशी तरी भर घालता काय कितें? ती घालची अशी म्हजी अपेक्षा आसा. आनी निश्चितच आमकां वेगवेगळ्यो गजाली जर कळटल्यो आसत आयच्या इंटरनेटच्या युगात आमच्याकडे कितलेशेच गॅजेट्स आसा. त्या गॅजेट्साच्या माध्यमांतल्यान आमी वेगवेगळ्यो गजाली शिकपाक जाता. पण आमी खरेंच शिकता काय कितें हाचो विचार करचो पडटलो. तांच्यांनी म्हटलें आध्यात्मिक सेवा. आध्यात्मिक सेवा सांगता आसतना ताचेर फक्त देवपुजा सांगूंक ना. प्रत्येक धर्माचो मनीस आपल्या धर्मातल्या देवाची पुजा करतलोच करतलो. मागीर तो हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, ख्रिश्चन आसूं, पण ताज्याय फुडें वचून ह्या भारत मातेची पुजा करात आनी आमी भारत मातेचे पुत्र आसात हें सांगपाक हें महत्वाचें आसलें. आध्यात्मिक सेवा सांगता आसतना तांकां ही भारत माता सर्वश्रेष्ठ आसा ही गजाल तांच्यांनी आपली ठासून सांगली. ताज्या फुडें वचून तांच्यांनी सांगलें की खंय तरी आपल्याक जितकी वेळ शक्य आसा, जितको वेळ दिवप शक्य आसा, समाज सेवा करा. आमी खरेंच करता काय कितें? आमी खरेंच कॉन्ट्रिब्यूट कोणाक पयशे दिवंक खावना. हांवें आपलो थोडोसो वेळ खंय तरी ह्या समाज सेवे खातीर दिवचो. आनी कसो दिवचो? हाजें म्हणणें आसा. हांव पयलूच एक उदाहरण सांगतलो की 4 दिसां पयलीं आमी आमच्या रवींद्र भवनात आमी सोशल वेलफेअरचे स्पेशल डिसेबिलिटी कॅम्प खुबशे पुराय गोंयांत जायले. आनी गोंयांत जायल्या उपरांत 2,500 लोकांक आयडेंटिफाय केले. कोणाक पांय दिलो, कोणाक व्हीलचेअर दिलो, कोणाक उदाहरण सांगता. हांव जेन्ना तो कॅम्प आमच्या गेलोची मिनिस्टर थंय आयले आनी जेन्ना आमी एकट्याक पांय दिलो आनी ताका आपयलो एक सर्टिफिकेट दिवपाक तुका आमी पांय दिला
तो इतको नाचत नाचत येलो दोतोर आपण पाय पकडला आपण उपकार या मला आपण केन्ना तिकडून उठलो पुढे गेली 4 वर्ष आपलो पाय कट केला उड्याचेर भोंवतालो आपण केन्ना स्वप्नय पळोवंक नासले परत आपण चलतलो म्हणून अक्षरशः स्थिती धावत आशिल्लो आनी बद्दल आनंद दुसरी गजाल हांव जेन्ना पळयता एखादे सेरेब्रल पाल्सी जाल्ले भुरगे जेका धड बसोवपूय कळना आनी तेका उलोवपूय कळना तेका जेन्ना आमी व्हीलचेअर दिली 10 वर्साच्या भुरग्याक त्या व्हीलचेअरान बसयले आनी व्हीलचेअरा वयल्यान बापूय जेन्ना तेका स्टेजीर घेवन येयलो बापूय मुखार मुखशी रडलो आपण विचारही करू नसता मला केन्ना तरी आपल्या भुरग्याक अशा पद्धतीची 70,000 पडली ही खुशी केन्ना तरी मेळटली हाचो विचार आपण करूंक नासलो कारण तेची परिस्थिती नाशिल्ली बाबड्याची ती चॅर घेवपाची आनी इतकेंच न्ही जेन्ना 22 वर्साच्या चलयेक आमी कॉक्लियर इम्प्लांट दिता ते म्हणल्यार सांगता म्हाका आयकूंक येता हो आनंद आशिल्लो ते दिले खरें डिपार्टमेंटान पूण ह्या सगळ्या लोकांक ह्या डिपार्टमेंटाच्या कॅम्पाक हाडले कोणी तुमच्या सारकिल्या तरणाट्यांनी कोणाक तरी खबर आसा की हो डिजाबेल आसा थंय कॅम्प चलता ताका तेज्या कडेन धरपाचें काम तरणाट्यांनी केलें मागीर तो पंच आसुनी सरपंच आसुनी गांवांतलो सोशल सर्वंट आसुनी आमी सगळ्यांनी केलें आमी कित्याक सांगता आमी जेन्ना समाज सेवा म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता आमी खंय तरी जी सरकारची येवजण आसा ती अंत्योदय तत्वाचेर आपलें जें सरकार करता लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपाचें काम आमी तरणाट्यांनी करचें पडटलें आनी तेन्नाच तें जावपाक शकता आनी म्हणून तर आमचो एखादो अपंग भाव आसतलो विधवा भयण आसतली जाणटेली आवय आसतली तिका जर कदाचित प्रोविजनाच्या त्या आश्रमांत व्हरपाक जाय त्या जाणट्या आवयक खबर नासलो प्रोविजनाचो आश्रम खंयाचो ती बाबडी एकटीच आपल्या घरांतलें पडून आसता तिका जेन्ना तुमी प्रोविजनाच्या आश्रमांत व्हरून दवरतले ती खरी समाज सेवा आनी ह्या सगळ्यांचो परिपाक म्हणजे राष्ट्र सेवा ही आमी सदोदीत सांगता आनी आमच्या कडल्यान अपेक्षीत आसा की राष्ट्र सेवा आयच्या तरणाट्यांनी करची आयच्या युवकांनी करची आनी म्हणूनच तर फाटल्या कंटिन्युअसली बाब समीर मांद्रेकर हांव तेजें अभिनंदन करता केप्यातल्या सगळ्या युवकांचें हांव अभिनंदन करता जेंच्यांनी 2 दिसांच्या कार्यकाळांत तुमकां सगळ्यांक एकत्र आपयले आनी फाटले 10 दीस बरोबर तेंच्यांनी कंटिन्युअसली घेतलेले एफर्ट्स गोंयांतल्या 10 कडेन अशा पद्धतीची युवा संमेलन जाली स्वामीजींचे विचार आमी तुमच्या पर्यंत पावोवपाक शकले सरकाराच्यो हर एक योजने तरणाट्यांच्या पावोवपाक शकले हाका लागून हांव युवा मोर्चाचें अभिनंदन करता खरोखर ताचेर खूब बरें काम केलें पण आयच्या तरणाटे तुमी परत म्हाका विचारताले दोतोर फक्त स्वामीजींच्या विचारान आमचें पोट भरतलें काय कितें ना पण आमी जेका म्हणटा की आमची जी बौद्धीक क्षमता वाडपाक जाय तितून थोडेशें आमी एड करपाक शकतले निश्चितच हांव सरकाराच्या योजनांचेर येता मुद्दाम कारण आमी जेन्ना तरुण म्हणटा आमी युवक म्हणटा सरकार कितें जें म्हणटा तेजेर आमकां उलोवपाची संद आसा बरेच जाण उलयता सोशल मिडियाचेर वेगवेगळे पोस्ट घालता आनी नाजाल्यार आमी थम्सअप करता बरोबर काय न्ही लास्ट कांयच ना जाल्यार थम्सअप करून नाजाल्यार एक स्मायली धाडटा आनी पण खरेंच आमकां तें समजून घेवपाची आमची ताकद आसा काय कितें आमी घेता काय कितें काय आमी फक्त थम्सअप करता सरकाराची कितली डिपार्टमेंटां आसा ज्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्ट युथाचो संबंध आसा कोण सांगू शकता म्हाका कितली डिपार्टमेंटां ज्याच्या कडेन आयचो युवक हो कनेक्टेड आसपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्यो योजना तुमच्या पर्यंत राबयता अशी सरकाराची डिपार्टमेंटां तरी खंयची खाती खंयची ज्या खात्या मार्फत म्हाका फायदो जातलो आनी हांव जर तरणाटो आसा हांव शिकलेलो आसा हांव ग्रॅज्युएट आसा हांव पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा हांव इंजिनियरींग आसा तर म्हाका खबर नाका हांव जर म्हाजें सरकार म्हणटा म्हाजो उपमुख्यमंत्री म्हणटा जाल्यार म्हाजो उपमुख्यमंत्र्या कडेन आसात किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन आसात जें खंयचें खातें त्या खात्याच्या मार्फत म्हाज्या तरणाट्यांक जोड हांव म्हाका फायदो करून घेतलो जाल्यार तें खंयचें खातें आसा कोण सांगूं शकता म्हाका एनीवन कोणूच ना सांग युवा मोर्चाचो अध्यक्ष ईडीसी व्हेरी गुड IT, Information and Technology, Education, आता हे विद्यार्थी येऊन लागलाय. पळे तो सांगता ताका ताळयो मारा. सगळ्यांना ताळयो मारा. जे तो आता नाटकाचा. ही यंग जनरल सेक्रेटरी. अरे स्पोर्ट्स आणि युथ अफेअर्स बरोबर काय नाही? एज्युकेशन आणि खंयचे
लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट आणि जे एम्प्लॉयमेंट खाते आम्ही आज मॉडेल करियर सेंटरान चेंज केले. कितल्या जाणांनी आमची साईट विजिट केली, कितल्या जाणांनी थंय वचून पळयलें. पयलींची एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उरोंक ना, ज्या तुम्ही फॉर्म भरून धाडटाले आनी गव्हर्नमेंटाचे कॉल येता म्हणून वाट पळयताले, ते उरूंक ना. आम्ही आज मॉडेल करियर सेंटरान चेंज केला. तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करात. फक्त सरकारी न्ही, प्रायव्हेट कंपनी सुद्धा त्याच हाज्या वयल्यान आपल्या तुमकां कॉल धाडटा, इंटरव्ह्यू आपयता. फाटल्या 7 ते 8 म्हयन्याच्या काळात जवळपास कितल्याशाच कंपनींनी जवळ 200-250 भुरगे हे प्रायव्हेट कंपनींनी सुद्धा एम्प्लॉय जाले. आणि त्याच खातीर एड्युकेशन आसतलें, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसतलें, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आसतलें, स्किल डेव्हलपमेंट आसतलें, मागीर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आसतलें, लेबर एम्प्लॉयमेंट आसतलें. हांव एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चरचे सांगना ती खाती जाणटेल्यांक पळोवनी, पण तुमकां लागता ती खाती तरी नोकऱ्यो खंयच्या खात्यांनी चेडो ना. आमकां खंयची खाती लागता काय विचारल्या आसतालो ती येयल्यार फुडें खेळटा. उपमुख्यमंत्र्याच्याच खात्यान येयल्या म्हणून. बरोबर काय न्ही? हांवें कित्याक सांगता, आमकां खबर आसप गरजेचें आसा, कारण त्या खात्या मार्फत येवपी येवजण जर आमी सगळे लोकां पर्यंत आपल्या पर्यंत जर पावयली नासत जाल्यार आमी कांयच करूंक शकचे ना. आमी करियर चूज करता आसतना सुद्धा अशा पद्दतीचे करियर चूज करचे की त्या करियराच्या मार्फत आमकां फायदो जावपाक शकता. बीएससी इन वेटरनरी सायन्स कितल्या जाणांक खबर आसा? हांव बॅचलर इन वेटरनरी सायन्स सुद्धा म्हणून विचारता, कितल्या जाणांक खबर आसा? गर्वांचो दोतोर जेका आमी म्हणटा तो आसता. तूं आज गोंय सरकारान 6 पोस्ट रिजर्व आसा, म्हणून का दिसता म्हाका तूं आसता. तुवें कितें केलें? तूं कितें शिकलो सांग फक्त म्हाका. बीकॉम जालो, बरोबर मरे. आतां कितें करता? वटीर आसता. ओके. हांवें कित्याक सांगता, हांवें फक्त एकूच उदाहरण सांगलें. म्हणजे बॅचलर इन वेटरनरी सायन्स गोंय राज्याक 6 पोस्ट रिजर्व आसा. आमच्या कडेन कॉलेज ना. दर वर्सा आमी 6 भुरग्यांक महाराष्ट्र आनी गुजरातान शिकपा खातीर धाडटा. 6 भुरग्यांचो एक्सपेन्सीस आमी करता. आनी तुमकां कळपा खातीर सांगता, दर वर्सा ना म्हणत जाल्यार आमचे 8 ते 10 पोस्ट वेटरनरी सायन्साचे दर वर्सा वेटर जाता आनी आमी दर वर्सा हे पोस्ट भरता. म्हणजे सरकार फुकट शिकयता आनी येयल्या उपरांत ताका क्लास 1 गॅजेटेड पोस्टूय बी ज्यो आसा हो वेटरनरी डिपार्टमेंटात मेळटा. हे म्हायती करून घेवपाक जाय. हांव फक्त ताळयो वाजया म्हणना, तुमकां जाय तेन्ना मागीर वाजयात. ती वायट हांव मुद्दाम सांगता की वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आसतली, तेजो सिटीजन चार्टर आमी समजून घेवचो पडटलो. त्या डिपार्टमेंटात आसलेल्यो येवजण्यो आमी समजून घेवच्यो पडटल्यो. म्हणजे हांव त्या डिपार्टमेंटाच्या सांगपाचें जाल्यार स्टॉकमॅन ट्रेनिंग कोर्स हांव आतां सगळे येवन सांगता परत. म्हणजे हांवें तुमकां सांगलो तो टॉप कोर्स, परत वेटरनरी एसिस्टंट कोर्स, 1 इयर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 12 आमी फोंड्या हांगासर शिकयता. इट इज एन फ्री ऑफ कॉस्ट. अगेन जितके भुरगे आतापर्यंत पास आउट जाल्यार तितक्या जाणांक नोकरी मेळ्ळ्या. आमी एवरी इयर 40 भुरग्यांक एडमिशन दिता. 60 भुरगे म्हाका दिसता फक्त 65 सुद्धा कोर्स केल्ले कंप्लीट आशिल्ले. 60 नोकऱ्यो येयल्यो, 60 जाणांक नोकऱ्यो मेळून गेल्यो. अशे विविध करियर कोर्स थंयसर आमच्या कडेन बेतीन हांगासर आमच्या कडेन मरीन कोर्स आसा. 9वी पास जाल्ल्याकूय मरीन कोर्स करूं येता. आमच्या कडेन एलटीसीच्या पेक्षा चड सॅलरी त्या मरीन कोर्साक मेळटा. आमी कितें करता? बीए, बीकॉम, बीएससी चडांत चड मागीर प्रोफेशनल कॉलेज नोकरी इंजिनियर आनी हेजे आसतलो. ह्या विज्ञान खातीर सांगता की आपले करियर चूज करता आसतना सुद्धा देर इज अ करियर कावन्सिलिंग सेल एड्युकेशन कॉर्पोरेशनाचो आसा. ह्या करियर कावन्सिलिंग सेलाच्या मार्फत आमी विविध भुरग्यांक वेगवेगळ्यो गजाली शिकयता. हांवें उदाहरण म्हणून मुद्दाम सांगतलो. आय स्टार्टेड माय इंस्टिट्यूशन साई नर्सिंग इंस्टिट्यूट एंड साई पॅरामेडिकल इंस्टिट्यूट इन 2014. एएनएम नर्सिंग कोर्स जो फक्त बांबोळे हांगासर आसा आनी नेक्स्ट सांखळे म्हाज्या इंस्टिट्यूटान आसा. 12वीच्या उपरांत 2 वर्सां एक्सरे टेक्निशियन ऑप्थॅल्मिक डीएमएलटी 12वीच्या उपरांत 1 वर्स 450 भुरग्यांनी कोर्स केला आताच्या पर्यंत आनी सगळे भुरगे एम्प्लॉयड आसात. म्हाज्या मतदारसंघातले न्हू हांव जाल्यार तुमच्या केप्यांतले आसा, सांग्यातले आसा आनी काणकोणातले आसा. कोणूय केप्यांतल्या 2 भुरग्यांनी एडमिशन घेतलेली आसा. सांखळे वचून रावता आनी शिकता. कित्याक आमकां गोंयांत आसतलें सगळें करियर एड्युकेशन कितें म्हणजे बेजीक
म्हणजे ल्हानातले ल्हान एड्युकेशन असले किंवा व्हडांतले व्हडले प्रोफेशनल कोर्सीस कितें आसा हे जेन्ना आमी समजून घेतले तेन्ना आमकां नोकरी मेळपाक चड कठीण वयची ना. बाबू खूब चिंता आसा तुमकां नोकरी दिवपाची. ऑफकोर्स आसा तो कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयत आसता की दोतोर केन्ना काडटले आनी कशें काडटले कितल्यो नोकऱ्यो येतले जावं ते नोकरेचो विशय म्हणलो कितल्या जाणांक सरकारी नोकऱ्यो जाय रे आंबेडकरान बाबू कोणाकूच नाका जाल्यार एक जॉब तर आसता एकटे दोगूच जाणा ती तुका जाय कोणाक नाका सरकारी नोकऱ्यो बरी घेता सगळे ताळ्यो मारात व्हेरी गुड चिंता ना बाबूचे हात वयर करून ना डॉक्टर विश्वास म्हणून हा भयानक हात वयर करून ना आनी आमकां नोकऱ्यो दिवपाक जाय परत सांगता योगायोगान फाटल्या 6 वर्सां म्हणजे 2016 पासून आमच्या फाटल्या सरकार आशिल्लें तेन्ना पासून आतां मेरेन आमी फूल फ्लेज नोकऱ्यो भरूंक शकूंक ना. कंटिन्युअसली खरें म्हणजे 4-5 वर्सां कंप्लीट जाय जायली आमी नोकऱ्यो मोठ्या प्रमाणात भरूंक शकूंक ना. सरकार आत्ताच्या घडीक जे म्हाका खबर आसा की एट प्रेझेंट तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी 10,000च्या पेक्षा चड नोकऱ्यो ज्यो आसा त्यो निश्चितच एडवर्टायज करतले आनी त्यो नोकऱ्यो फुडल्या वर्साच्या भितर 10,000 नोकऱ्यो भरल्यो वयतल्यो. मागीर जावं ते पुलीस आसतले जावं ते क्लार्क आसतले जावं ते प्यून आसतले जावं ते अकाउंटंट आसतले जावं ते टेक्निकल कोर्सीस आसतले सगळ्या डिपार्टमेंटाचे टेक्निकल गजाली आसतल्यो. कालच्याच कॅबिनेटान आमी स्टाफ सिलेक्शन बिलांतल्यान जे आमी पयले की आमी बिल हाडलें कॉर्पोरेशन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केलें खरें पण इतल्या कोविडाच्या कारणान ताका जाय तितकें स्पीड अप केलें ना पण आमकां बेगीन नोकऱ्यो भरपाक जाय. आमी तितून काही अमेंडमेंट हाडून त्या खात्याच्या अंतर्गत त्यो नोकऱ्यो भरल्यो वयतल्यो. म्हणजे एग्रीकल्चराच्यो एग्रीकल्चर खातें भरतले पुलिसाच्यो पुलीस भरतले. फुडल्या 8 दिसाच्या भितर म्हाका दिसता बापूची एनओसी हांवें टीसीबी क्लियर केली एग्रीकल्चराची केली एग्रीकल्चराची ऑलरेडी क्लियर केली कदाचित जाता व्हेरी गुड कित्याक हांव सांगता आमकां गोंयांतल्या युवकांची चिंता आसा आमकां गोंयांतल्या युवक युवतींची चिंता आसा तांकां गव्हर्नमेंट नोकरी मेळपाक जाय तांकां प्रायवेटानूय नोकरी मेळपाक जाय तांच्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय करपाक जाय. म्हणून तर ह्या युवा संमेलनाच्या निमित्तान आमी फक्त गव्हर्नमेंट नोकरी ही एकूच न्हय तर त्यांनी फक्त ETC सांगलें ताज्या भायर OBC कॉर्पोरेशन आसा आमी 3% इंट्रस्टान लोन दिता. ताज्या भायर ST कॉर्पोरेशन आसा आमी 2% लोन दिता बिझनेस करपाक. आमी इंटरेस्ट फ्री एड्युकेशनाक लोन दिता ती गजाल अजूनय वेगळी. भुरग्याक जर शिकपाचें आसत एनडीएच्या भायर वचून सुद्धा जाल्यार आमी 30 लाख रुपया पर्यंतचे लोन सुद्धा इंटरेस्ट फ्री लोन दिता जेणे करून भुरग्यांक स्कॉलरशिप आसाच आसा. म्हणजे मागीर ती ETC EWS खातीर आसतली ST OBC SC ह्या सगळ्या खातीर आसा. ताज्या व्यतिरिक्त जी आसा ही बाकीच्योय स्वता दृश्टीच्या बाबतीत बिझनेस करपाक आसतले किंवा नोकरे खातीर आसतले. म्हणून आमी पुलीस डिपार्टमेंटा पासून ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यंत वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे ह्यो भरपाचे आसा. पण आमकां चिंता आसा कोणाची म्हणजे जशें आमी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट इंजिनियर हांकां नोकरी दिता त्याच बरोबर आमकां चिंता आसा जो 10वी फेल जावन घरा कडेन आसा त्याय भुरग्यांची आमकां चिंता आसा. कारण केपें सांगें सांकळी पेडणे काणकोण ह्या भागात कितलेशेच जाण म्हणजे परिस्थिती खातीर आसत किंवा बाकी कामां खातीर आसत बाबडे 10वी फेल जावनूय बी म्हणजे जे नोकरेची वाट पळयता तांचीय चिंता आसा. गव्हर्नमेंटच्या आत्ताच्या नवीन कायद्यान म्हणजे फाटल्या कितलेशाच वर्सां पासून 7-8 वर्सां पासून 10वी पास म्हणजे प्यून जरी जातलो जाल्यार ताका 10वी पास आसचो पडटा. पण खंय तरी 10वी फेल आसा एकाय नोकरी मेळपाक जाय ह्या विचाराचे आमी आसा. आनी म्हणून तर आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या वतीन पयली फावटी जो 10वी फेल जरी आसलो मागीर सेक्युरिटी आसतलो हाऊसकीपिंग अटेंडंट आसतलो ताका परमनंट नोकरी दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केलां. आतापर्यंत जवळपास त्या एका कॉर्पोरेशनात जवळपास 4,000च्या पेक्षा चड लोक काम करतात आणि 2 ते 2,500 लोकांक त्या एकाच कॉर्पोरेशनात घेवपाचें प्रोविजन हे आमच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी निश्चितच ताका लागून जावं ते एखादी आमची विधवा भयण जी घरा कडेन खंय तरी उरल्या तिका काम ना
पण तिजेय बी उत्पन्न खंय तरी 12-13 हजाराचेर पावपाक जाय ताजें प्रोविजन आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत केला आणि निश्चितच ग्रॅज्युएट जावन बेकार उरचो न्ही म्हणून आमी इवन दो म्हणजे सगळ्या जाणांक नोकरी जरी वांगडा मेळिना इवन दो एप्रेंटिसशीप आणि फेलोशीप ह्यो दोनूय गजाली आमी ताच्याच बरोबर म्हणजे ताका आमी ह्योय गजाली करपाच्यो आसा हांवें सगळें सांगता आसतना माननीय मोदीजी 2014 पयली फावटी आयच्या तरणाट्यां खातीर स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री सुरू केली आणि ताच्या स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 1, 2 आणि 3 आज तिसरी सुरू जाली कालच्या आमी कितल्या जाणांनी पळयला आमकां एडिशनल खंयचे तरी सर्टिफिकेट कोर्स करपाक मेळटा एडिशनल डिग्री घेवपाक मेळटा फ्री ऑफ कॉस्ट शिकपाक मेळटा अरे आम्ही बेकार रावच्या पेक्षा म्हाका ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बेकार रावच्या पेक्षा आयटीएचो आनी एखादो जर एडिशनल कोर्स केलो जाल्यार कितें फरक पडटा जे शिक्षण सरकाराच्या मार्फत मेळटा मागीर ते टॅक्निकल आसतलें स्किल एड्युकेशन आसतलें आमी आमकां अपग्रेड करीत रावपाक जाय हें म्हाका दिसता आमी आयजूय बी गोंयांत कॉम्पिटिटीव एग्जामीक खूब बरे कमी भुरगे बसता जावं ती आयएस आसतली आयपीएस आसतली पोस्टल आसतली बँकींग आसतली ह्या सगळ्या सेक्टरांतले कितले भुरगे बसतात इवन दो जीपीएस म्हणजे आमी जेका म्हणटा की गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन अरे ग्रॅज्युएट भुरगो आसतलो हो इलिजिबल आसा फॉर द गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आमी म्हणटा म्हाका वरूंता म्हणटा विचारलें जाल्यार सांगता हांव नको बँकींग कितें जाता केन्ना आसली काय विचारता अरे आयजूय बी पयर हालीं पोस्टलची एग्जामी जाल्यो ताच्या पयलीं रेल्वे रिक्रुटमेंट जाली आनी हे सगळ्याची तयारी करपा खातीर गोंय सरकारान म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनच्या वतीन पयलीच फावटी आमी अवेअरनेस आनी ताच्या मदीं ट्युशन्स ताका म्हणजे गायडन्स ह्यो दोनूय गजाली करपा खातीर येता ते जुना पासून कॉम्पिटिटीव एग्जामीचे गायडन्स जे आसा हे जून म्हयन्या पासून सुरू जाता आमच्या युवकांच्या खातीर जाता तरणाट्यांच्या खातीर जाता हांवें इतक्याच खातीर सांगता तर आमच्या सगळ्या तरणाट्या पर्यंत जर सगळी मॅसेज पावची आसत जाल्यार तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता कार्यरत रावप तुमी सगळ्यांनी काम करप हें गरजेचें आसा निश्चितच आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या या युवा संमेलनाच्या निमित्तान पण फुडें येवपी आमच्या म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आसतले कारण ज्या पद्दतीन तुमी आमकां जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत सगळ्यांनी सगळ्यात मोठो हातभार लायलो आनी गोंयांतल्या पयल्याच फावटी दोनूय जिल्हा पंचायतीक भारतीय जनता पार्टीचे बहुमत तुमी निवडून दिले तुम्ही तुमचो विश्वास जो आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर तुम्ही तुमचो विश्वास म्हाजेर आसतलो तुमच्या आमदाराचेर आसतलो तुम्ही तुमचो विश्वास दाखयलो आनी चारूय जिल्हा पंचायत सदस्यांक आनी गोंयांत आसलेल्या जे पयली फावटी सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराच्या भारतीय जनता पार्टीच्या डायरेक्ट कॅन्डिडेटाक तुम्ही निवडून दिलो तोच विश्वास परत एकदा सार्थ करपा खातीर मुद्दामूच जे युवा संमेलनाचेर उलयता आसतना सुद्दां आमी जर एकाच पक्षाचे एकाच विचाराचे मनीस जर निवडून येले जाल्यार अंत्योदय तत्वा पर्यंत काम करपाक शकतले आनी आमकां कावन्सिलर कसलो जायो आमकां कावन्सिलर जाय जो सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो लोकांच्या घरा पर्यंत पावोवपी आमकां कावन्सिलर जाय ह्या सरकाराच्या विचार जो आसा तो लास्ट मनशा पर्यंत घेवन येवपी हांवें तशें म्हटलें की अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी आमकां येयलो खुर्ची तापयलो आनी घरा गेलो असलो कावन्सिलर नाका फाल्यां सकाळी खंय तरी आपल्या मॉडल करियर सेंटरांत काम उरलां तेका वेदांते करून दिलें फाल्यां खंय तरी हॉर्टिकल्चरची येवजण आसा ती तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमकां कावन्सिलर असो जाय की सरकाराची हर एक येवजण जे सरकार पणजे करता आनी ती येवजण तुमच्या पर्यंत पावता हें काम करपी आमकां कावन्सिलर निवडून दिवपाक जाय आनी जेन्ना केंद्रात मोदीजीचें सरकार आसा हांगा आमचें भाजपाचें सरकार आसा जिल्हा पंचायत भारतीय जनता पार्टीचें आसा कितल्योश्योच पंचायती भारतीय जनता पार्टीच्यो आसा आनी म्युनिसिपालिटी सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्यो येवपाक जाय तेन्नाच खऱ्या अर्थान ह्युमन डेव्हलपमेंट जावपाक शकता आमकां अपेक्षीत आसा ह्युमन डेव्हलपमेंट मनशाचो विकास आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी खूब केलो तुमी मुद्दामून पळयात एक पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वयता आसतना तो पळयात तो नॅशनल हायवे आसतलो द्वारी वयलो दुसरो पूल आसतलो किंवा मांडवी वयलो तिसरो पूल आसतलो तुम्ही काणकोणा बांदलेलो तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलो की म्हणून पलिका काणकोण बायपास अरे एक एक म्हणजे 3 न्हंयचे एक पूल बांदून ज्या खातीर 1.5 वर लागताले रस्त्यार वचपाक आज 4 मिनटांनी आमी त्या पुला वयल्यान वयता ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पार्टीन केल्या पण आमकां करपाक जाय ती ह्युमन डेव्हलपमेंट आमकां करपाक जाय तो मनशाचो विकास 60 इयर लिबरेशनचे आमी म्हणे सेलिब्रेशन आमी सेलिब्रेशन मनयता आसतना फक्त कार्यक्रम करपाक न्ही तर खऱ्या अर्थीत लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय म्हणून तर स्वयंपूर्ण गोंय
60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना म्हणजे मुळात एकाय गांवांतलो गांवकरी जो आसा तो बेसिक गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही. लायट आसतली, उदक आसतलो, टॉयलेट आसतली, गॅस आसतले, घर आसतले, रस्तो आसतलो. खंयच्याच एकाय म्हणजे हांव म्हणटा त्या खोती गांवांतलो एखादो आमचो जर घर आसत जाल्यार ताज्याय घरांत टॉयलेट आनी लायट जाय, उदक जाय. आमच्या वाळपयच्या कोपाट्या गांवांतलो मनीस आसत जाल्यार तेकाय नळाचें बरें उदक मेळपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा. नाजाल्यार मुख्यमंत्री जावन फायदो कितें. म्हणून 60 वर्सां मनयता आसतना हांव तुमच्या कडेन मागता आनी तुमच्या कडेन सांगपाक आयला, मागपाक आयला की तुमी कावन्सिलर कशे निवडून दियात की ते या विकासाच्या प्रवाहात आमचो साथ दितले, आमच्या बरोबर रावतले आनी ही डेव्हलपमेंट लास्ट पुढच्या तो व्हरपा खातीर आमकां सदोदीत हातभार लायतले. हे ह्युमन डेव्हलपमेंट करतले. आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना स्कील मॅनपॉवर आसतली किंवा मुळात एखाद्या फॅमिलीची गरज जी आसा ती गरज भागोवपा खातीर जायत्यो केंद्र सरकारच्यो योजना आसतल्यो, राज्य सरकारच्यो योजना आसतल्यो. अजूनय बी हांव परत सांगता, अजूनय बी 100% केंद्र आनी राज्य सरकारच्यो योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावना. ते काम म्हाका दिसता तुमी मेळप, तुमी आनी आमी मेळप करपाक जाय जाल्यारूच गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. आमी आमचो विकास करता आसतना, ह्या गोंय राज्याचो विकास करता आसतना